गायन घेऊया A11 पेज 5. A11. देवा तू आमचो रोग, तुका बसून मोदूक येता. देवा तूच आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोवन दिता. देवा तू आमचो रोग, तुका बसून मोदूक येता. देवा तूच आमचो शेवट, जिवीत तुका भेटोवन दिता. बापा पुताक आत्म्या, बंदोन मोहिमास आसता. बापा पुताक आत्म्या, बंदोन मोहिमास आसता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू कृपा दी. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आगुस्तीन फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत. तशेंच आमी आयज मागता देवाक दिन वासून जोकी आनी रिना फेर्नांडीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवाक दिन वाचतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं, तांच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद मागुया. क्लेर हें तरणाटें आयज सर्जरी करता, आपणा पासत मागूंक लायता. ताका देवान पेकोवणीचो हात लावंक मागुया. आनी सगळीं जीं कोण बरीं नात, वेगवेगळे तरेच्यो सर्जरी आयज करतात, तांचेय पासत मागुया. दोतोरां नर्सी पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, सेवा करप म्हणल्यार एक व्हड दान. आनी आमकां जण एकल्याक जरी तर हो सोयेक दिला एकामेकाची सेवा करूंक, एकामेकाचे एके भाशेन पांय धुवंक, जाल्यार जेजू सारकी जावंक आमकां हो सोयेक. पूण जायते फावटी सेवे चाकरेंतल्यान जेजू सारकी जावपाचो सोयेक आमी पिड्ड्यार केला. आमी घडये जायते फावटी लॉजल्या वो दुसऱ्यांक बरें करूंक आमी फाटीं रावल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, मनशा सोयम ताचे पुर्विल्ले वडविके परस वर्तें करून तुवें उबारलें. उतरां वर्त्या मोगान आनी काकलुतीन तुवें आमची सोडवण केली म्हूण उगडास दवर. पवित्र स्नानाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां भरलें. तर आमचे जिणेन तुजे कृपेची देणी तूंच सदांकाल सांबाळून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. धोर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलू आनी ताचे सांगाती पाफोस तावन तारवार बसून पानफिल्याच्या पेर्गाक गेले. हांगा तावन तांकां सोडून जुआंव जेरुसाल्याक परतलो. पूण हेर सोगले पेर्गा तावन फुडें वचून पिसिदेच्या आंत्योकेंत पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. समृद्धींतली आनी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतली वाचपां जातूच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी
तांकां असो निरोप धाडलो. भावांनो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यान पोरजेक उपशा करूं येता. पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातान खुना करून ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यांनो, आयकात. इस्रायल पोरजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक बिचून काडली आनी ती विदेशी कशी इजिप्तांत आसली तेन्ना तांची ताणें एक पोरजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पोदवेन तांकां थंयसरली भायर काडली. 40 वर्सां तांकां अरण्यांत सांबाळली. कानानांत 7 राष्ट्रांचो भस्म करतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलितांक दिलो. ह्या उपरांत सावलू प्रवादी ये पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर तांणी राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामिनाच्या कुलाचो किसाचो पूत सावलू दिलो. मागीर ताका निकडायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी तांचे विशीं गवाय दिवन म्हणलें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगल्यो म्हज्यो खुश्यो तो करतलो. आपले बासावणे पोरमोने दाविदाचे सोस्तींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवोंडार उपजयलो. जुआवान आखे इस्रायलेचे पोरजेक जिवीत बदलपाचे स्नान परगोटले तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम सोंपोवचे वेळार जुआवान म्हणलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाण्याच्यो वाद्यो सोडूंक म्हाका फावना. देवाचें उतोरें. देवाचे वळकार. आमचो जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदाकाल वाकांतल्याव. परतून म्हणुया, तुजो मोग सर्वेस्परा सदाकाल वाकांतल्याव. तुजो मोग सर्वेस्परा सदाकाल वाकांतलो. पिणकेचे पिणकेत तुजे विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासनाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदाकाल वाकांतल्याव. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोट करतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदाकाल वाकांतल्याव. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवोन जायत वेतालो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारोनाचें खडप. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदाकाल वाकांतल्याव. उद्गार. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवाय मेल्ल्यांतलो मालगडो. दोया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुयली आमची पातकां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, आपल्या दुनियाहून चाकोर व्हड न्हय, तशेंच पाटयतलो
कोण आपणाक पाठयला ताचे ऊन व्हड न्हय. हें जाणो जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगल्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें विचून काडल्यात तें हांव जाणा. पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळोवन येवंक जाय. जो म्हजे बरोबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर खोंट उबारल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सत मानचे खातीर हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटां ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाठयला ताका मानून घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज जे आमी शुभ वर्तमान घेतलां, जेजूच्या निमाण्या जेवणाचे खबरेचो दुसरो भाग हो निमणो भाग. जेजू पांय धुवन जाल्या उपरांत आपल्या शिसां लागीं उलयता. आनी तातूंत एक वस्त खेरीत जेजू उलयला ती जुदासा विशीं. जुदास घात घेतलो वो ताचेच मदलो ताणेंच वेंचून काडलेलो आपणाचेर खोंट उबारतलो हें जेजू आदीं तावन जाणा. तरी आसतना ताचे पांय धुता. जरी तर आमचे भाशेन चिंतलोलें जाल्यार जेन्ना आमी जाणाव की हो अमको मनीस आमचो घात घेवपाचो आसा, आमी ताका कुशीन दवरतले. पांय धुवपाची खबर सोडूच, ताका त्या जेवणाच्या वस्र्यान पासून घडये भितर सरूंक दिवची नासली. पूण जेजू दुसरे भाशेन करता. जरूय जेजू जाणा तरी आसतना ताणें ताचे पांय धुले आनी ताका एके भाशेन मोगान वागयलो, रागान वागूंक ना. जेवण जाता आसतना तेंय ताका सांगलें, तूं करूंक येताय तें बेगीन कर. भाव भयणीनो, जेजू जाणा जावन जरी तर ताचे पांय धुता जाल्यार तातूंत एक आठवेच तरेची खुशालकाय आसा. आनी जीं कोण तुमी जाणा जावन आपणाचेर बो करून तुमचींच कोण घरचीं आसात, तुमचेच गोराब्यांतलीं आसात, ती तुमचेर आड वेता म्हूण जाणा आसतनाय तांची सेवा करतात जाल्यार हो संतोश तुमकां घडये भोगला आसतलो. जाणा जावन जो कोण म्हाका वायट करता वो जो कोण म्हाका वायट करतलो ताका जाणा जावन बरें करप मातशें अवघड इल्लेशें, पूण करीत जाल्यार बरें दिसता. करके देखो अच्छा लगता है. भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी दोर्नदूतांच्या इतिहासान आयकलां. बागेवन पावलू हो आख्खो इतिहास सांगता कशे भाशेन सोडवंडार आयला. देवान खेरीत भाशेन विचून काडल्या ही पोरजां, आनी हे पोरजेक तयार केल्या उपरांत पयलीं आपले फुडारी धाडून मागीर पोरजेन मागलोलें ते भाशेन तांकां राजा दिवन, जो सारको राजा न्हय ताका काडून मागीर बरो आपणाक जाय तो राजा दिवन, आनी त्या उपरांत जी भासावणी देवान केली, दाविदाचे कुडयेंतलो सोडवंडार उपजतलो. ह्या सोडवंडारा विशीं बागेवन पावलू सांगता. आयज भाव भयणीनो, आमकां हो सोडवंडार आसा. दर दिसाक मिसाचे भेटेन आमी ताका भेट्टा. दर दिसाक देवाच्या उतरान, देवाच्या उतराचे म्हणणेन आमी ताका एके भाशेन सांस्पिता. दर दिसाक आमी जेन्ना इगर्जेंतलीं भायर सरून दुसऱ्या सभे वेता, जावं आमच्या वावराक, जावं आमच्या शिकपान, वा जावं आमच्या घोराब्यान, जी वागणूक आमी एकामेका सवें दाखयता, तातूंतल्यान आमी ह्या सोडवंडाराक आयज पासून एके भाशेन अणभवता. तर आयज नव्यान आनीक एक सयेग आमकां. आतां आमी आयज भायर वेता तेन्ना आयच्या दिसाक आमकां सयेग मेळटलो ही सेवा करूंक. आनी बो करून जरी तर आमकां कोण वायट करता म्हूण वो करपाचो आसा म्हूण जाणा जावन तांची सेवा करूंक जरी तर आमकां सयेग मेळटा जाल्यार तें आनीक एक व्हड देणें. तर आयच्या दिसाक असले सयेग जेजू आमकां फावो करता ते आमी घेवया. बरेपण जोडुया, एकामेकाची सेवा करुया, आनी जे कोण आमकां वायट करतात तांचे पासत मागुया खेरीत भाशेन. आनीक आमकां जरी तर ते मेळ्ळे जाल्यार आपुरबायेन तांचे लागीं आमी वागुया. हेंच करूंक हे भेटेन आमकां जण एकल्याक कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया.
गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43. वेदीचेर उब्या सोवे आमची काळजा दवरता सुखानी दूख सोरांग गेले जेजू तुका भेटोयता सुखानी दूख सोरांग गेले जेजू तुका भेटोयता उदकाच्या तेंब्यावरी आमकां तुज्या गेरोगता कुर्साचे तुजे बोरी जेजू मनशा दारोना कुर्साचे तुजे बोरी जेजू मनशा दारोना. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, दुपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो परमोळ तुजे मुखार चडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवंक कोनवाळेन आमकां करपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा, तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो,
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. खालतिकायेन आनी उदारपणान एकामेकाची सेवा करप, एकामेकाचे पांय धुवप हें एक व्हड देणी. असलें देणी आमकां फावो कर म्हूण मागुया आनी सगळीं बाराबर जेजून शिकयलें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतन राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेऊया D21 पेज नंबर 58. D21. So
जोरींतले पियो तादोशी साया तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विस्वास तूच आमचो विस्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विस्वास तूच आमचो विस्वास पळयात सदांकाल संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां सर्वेस्पराक सोयी प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायिल्ल्या सोयंबाक तूं वखद लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणीच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत सोडय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. कायतान फ्रांसीस फेर्नांडीस देवसुआ वाड्यांतलो आमचो हो भाव सोंपून गेला आयज 11 वाजता ताचो इंतेर जातलो ताचे पासत आमी मागुया ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण म्हणूय मागुया. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायन घेवया T21 पेज नंबर 213. T21. सगळ्यांत आमची आदारी तूं सगळ्यांक आमकां सांबाळून बेसांव घे दोरगोराब्या संकोश्टांतली सदांच सिवार बेसांव घे दोरगोराब्या संकोश्टांतली निवार कुर्बे बोरीत सायबिणी आमी तुजी ओसोक भुरगी गोठाय तिगे माये आमकां तुज्या तिरान सांबाळ सदां कुर्बे बोरीत सायबिणी आमी तुजी ओसोक भुरगी गोठाय तिगे माये आमकां तुज्या